जय म्हाळसा. हांव मदन भट, म्हाळसा देवस्थानाचो अर्चक. म्हाका खूब आनंद जाता की शारदीय नवरात्र जे पळय आसा हे म्हाड्डोळा म्हाळशे देवळांत मनयतात. अंदू वर्साक हे संदर्भाक जे पळय आसा पुष्कळ लोक जे पळय आसा हे म्हाळशे देवळांत येवन गेलो. सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच की काय म्हणशी की शारदीय नवरात्र जे पळय आसा आश्वीन शुद्ध प्रतिपदा ते आश्वीन शुद्ध नवमी पर्यंत हे 9 दीस जो पळय आसा उत्सव जाता आनी दसऱ्या सिमोलंघन म्हणजे पालखी सिमोलंघनाक वता. उत्तर हिंदुस्थानात गुजरात हांगा गर्भाक हाका विशेष प्राधान्य आसा आनी गोंयांत मखरोत्सव देव मकरांत बसोवन देवाक आमी ते संदर्भाचेर उपचार दिता. गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार जर केलो आसत म्हाळशेक हांगा प्रत्येक दिसाक वेगळो वेगळो अलंकार देवाक आमी अलंकार म्हणजे जेणे करून वाहन जे पळय आसा वेगळे वेगळे अलंकार वेगळे वेगळे वाहनाचेर बसून देवाक आमी अलंकार करतात. जेणे करून गरुड वाहन, हत्ती, ताजे नंतर मागीर घोडो, ताजे नंतर मागीर व्याघ्र अशे वेगळे वेगळे जे पळय आसा वाहनाचेर बसून उत्सव करतात. अंदू वर्साचें वैशिश्ट म्हणजे कितें जर जालें आसत पुष्कळ लोक जे पळय आसा हे देवळांत येवन गेलो आनी ते तांगेली जी पळय आसा भक्तीची कामना तांची जी पळय आसा आमची इप्सीत कामना सिद्ध जावपा खातीर ते देवा कडेन मागतात. सांगपाक तात्पर्य जर जालें आसत न्ही मूळ नक्षत्राक आमगेल्या ह्या मखरोत्सवांत 3 देव बसतात आनी नवमी दिसाक 5 देव बसतात. हें वैशिश्ट्य आसा. आनी प्रतिपदा ते नवमी पर्यंत नित्य हांगा चतुश्ष्टी योगिनीचें पीठ आसा आनी हें जें पीठ आसा हांगा नित्याक आमगेलो हवन सांजचे वेळाचेर सुरू जाता. लास्ट निमणे दिसाक नवमी दिसाक थंय नवचंडीचें हवन जावन ताची पुर्णावती जाता. तशेंच पुनव ते पंचम पर्यंत कौल करार इत्यादी चौकार घडत आसता. कोजागिरीचे पौर्णिमेक संपूर्ण रात्रभर उत्सव आसता आनी देवाचें जें पळय आसा ते दीस लक्ष्मी इंद्राची पुजा आसता. म्हाका खूब आनंद जाता कितें काय म्हणचे अंदू वर्साची आमी देवा कडेन मागता की ही नवरात्र आनी दसरो येवचे जे पळय वर्स आसा सगळें सुख समृद्धीचें वचचें, सगळें जगाक तिणें कल्याण करचें, गोंयच्या लोकांक आनी सगळ्यांक बरें करचें.
बाबा खंय हांव इतल्या म्हयन्यांनी घरा आयला आनी तूं जाणा गो शाण्या तुझ्याच खातीर सुटी काडिल्ली पूण आतां अजिबात काय वेळ ना म्हाका हांव मागीर बाबा अरे राव हे घे व्यवस्थित खा एकटोच खा होय वखद घे हा. टायमर घे विसरशी घेता नाजाल्यार मोबायलाचेर टायमर लाय पळया सायबिणी करता राव आता कितें हे घे आता ही कित्याक आज निमणी तारीख व्हडली लायन आसतली बिल्डिंगेचे भायर पावतली अरे कितलो वेळ वतान उबो रावतलो तूं अरे राव हे घे आता हे कित्याक अरे कितलो वेळ उबो रावतलो बस मदी मदी अरे आता हांगा कित्याक बसले तू चल बेगीन लायन केदी व्हडली जातली अरे ही सगळी सर्कस कित्याक तुका खबर ना अगो लायटी बिल भरपाची आज निमणी तारीख दवर ते सकल हा? बिल दी जाले बोलले अशें कशें गोंय सरकाराची करामत एका मिनटान आसा थंयच्यान जायती बिलां भरात गोवा ऑनलायन सायटीर वचप आनी कंज्युमर डिटेल्स घालप मागीर UPI क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बँकिंग जाय त्या पद्दतीन पेमेंट करप फक्त जाय ते इंटरनेट ते तर आमचे कडेन आसाच तुजो पप्पा दिसभर फेसबुक व्हॉट्सॲप युट्यूब हातूंतच आसता हा म्हणल्यार आमी दोगांय तशें जाल्यार सोमतें हे उदकाचें बिल हांगा हाडटे हांव भरता आता फक्त लायटीचे आणि उदकाचेच बिल न्हय तर बर्थ सर्टिफिकेट मॅरेज सर्टिफिकेट रेसिडेंस सर्टिफिकेट आणि हेर जायत्यो गोष्टी घरा बसल्या बसल्या goaonline.gov.in ह्या सायटीचेर आता सरकारी कचेरींत फावटी मारपाची गरज ना. आता इनलाईन नाही आता सगळ्या ऑनलाईन दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.